मायमोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलाईन्स. त्या 8 आमदारांच्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन डिसमिस. सभापतीन दिल्लो 51 पानांचो निवाडो. अपेक्षित निर्णय. गिरीश चोरणकराची प्रतिक्रिया. सुप्रीम कोर्ट पळोवन घेतलो म्हणटा ॲडव्होकेट अभिजीत गोसावी. अस्नोडा ते अडवलपाल वाठारात कोयराच्यो राशी. 2 पंचायतीच्या मदीं पातळा कोयर. दोनूय पंचायती दोळ्या आड मसण पाड करता काय कितें? लोकांक पडला प्रस्न. फोंडेच्या मार्केटा भायल्या अतिक्रमणाचो अजून जायना सुटावो. अजून बसतात फुटपाथार विक्रेते. ट्रॅफिकाचेर जाता परिणाम. मार्केट विक्रेत्यांच्यो तापल्यो तकल्यो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन डिसमिस करता 51 पानांच्या निवाड्यात सभापती रमेश तवडकरान गिरीश चोरणकराची काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक अपात्र करपाची याचिका डिसमिस केल्या. आता हे लोकशायेत बसता काय कितें तेचो निमणो निर्णय सुप्रीम कोर्टानच घेवचो. गिरीशा वतीन केस लडोवपी ॲडव्होकेट अभिजीत गोसावीन मिडियाक सांगले. काँग्रेसींतल्यान 8 आमदार फुटून भाजपात गेल्ले. भाजपात गेल्ल्यांक अपात्र थारावपाची याचिका गिरीश चोडणकारान सभापती मुखार मांडिल्ली. 2 वर्साच्या अभ्यासा उपरांत आयज सभापतीन याचिका डिसमिस केली. जे पक्षाचे मर्जर जाला ते 10th शेड्युलाक धरूंक ना. 10th शेड्यूल हे डिफेक्शन प्रमोट करपा खातीर ना तर ते प्रिव्हेंट करपा खातीर आसा. गिरीश चोडणकाराच्या वकिलान सांगले. has been pleased to deliver the judgment in the matter disqualification petition filed by Mr. Girish Chordankar. The speaker has dismissed the petition. We expected nothing more. It has been dismissed. The only silver lining is after lot of efforts for last 2 years, finally a decision has come. So since the decision is there, now we will take steps to ensure that the correct law in the regard of disqualification for defectors is laid down by the Honorable Supreme Court. We had requested the Speaker to interpret the provisions of the 10th schedule in a manner which prevent defection. Now the Speaker has dismissed the petition. Therefore, obviously, he has interpreted the provision in a manner which promote defection. So, therefore, the order in a single line to say is something which promote defection rather than to prevent defection, which is the aim of the 10th schedule actually. So why the speaker took so long to dismiss the petition? I think the best person to answer that would be the Honorable Speaker, because it was getting delayed. We first approached the Honorable High Court. High Court in fact said that you decide as early as possible. Even despite that order, nothing was happening. Therefore, we were constrained to approach the Honorable Supreme Court. The matter is still pending in the Supreme Court, and I think the decision which has come is again because the matter is pending before the Supreme Court. Supreme Court had to say few things in the earlier occasion when the hearing of the matter took place. So therefore, I think finally, eventually, the decision has come. What we have basically argued is that this concept of some majority of the legislature party one day getting up and say that na ami party merge keli is something which is not provided under the 10th schedule. Basically, if legislature members are given so much of power that without even reference to a political party, on stand-alone basis, political party चे merge करपाक लागले, जाल्यार democracy आनी काय उरलें ना न्ही. Basically, the object of the 10th schedule was to give some importance to the political parties. कितें जाल्लें की जेन्ना 10th schedule enact केल्लो तेन्ना elected members were taking decision as per their whims and fancies. So therefore, to give some importance to the political party, to the role of the political party, 10th schedule was enacted. Now the way it has been interpreted, at least in the present matter, is to say the political parties kide role aso, but the legislature member can one day get up and say that no, आम्ही merge करता आणि political party merge झाली. To us, our understanding, this is something which is not known to the 10th schedule, and it is contrary to the basic fundamentals of democracy. You can't have such a thing that political party काहीच role ना 10th schedule. I think that is not something which is in our understanding provided under the 10th schedule. We are not here, the 10th schedule is not to promote defection, it is to prevent defection. The matter in the Supreme Court has been still kept pending.
specifically because we requested that this is a very, very important question of law. You are required to decide it. So the Honorable Supreme Court had kept the matter pending. It is pending adjudication. Now, therefore, we will explore our possibilities how to go ahead. But the endeavor will be to approach the Honorable Supreme Court eventually as early as possible to ensure that a proper law is laid down. Law in respect of defection, whether such a kind of a merger wherein only the legislature party member take a decision and it is deemed that the merger of the political party has taken place, whether it is correct, whether it is in tune with the democratic principle which our country follows, is something which we will request the Honorable Supreme Court to decide. जो स्पीकर मर्जर म्हणून पयलीं अनाउन्स करता, जो स्पीकर तांकां लोटस सिंबल अलॉट करता, तोच स्पीकर त्याच मॅटराचेर जज म्हणून काम करता. सो क्रायमूय तोच करता आनी त्या क्रायमाचो जजूय तोच जाता. सो वन थिंग इज क्लियर दॅट till the time the speaker disposes the petition, we cannot approach the High Court or the Supreme Court. So the speaker was taking the advantage of this because he was completely biased. He was taking the dictations of the BJP leadership. This order also was ready long back, but he was not asked to deliver this. He has only signed on. स्पीकराक खंयची ऑथॉरिटी पावर दिता की दोन पॉलिटिकल पार्टीचो मर्जर करपाचो. सो हो तेणें पयलो व्हरलो. सो आयज जो केला त्याने 10th शेड्युलाचो परत एकदा मर्डर केला आणि त्या एंटी डिफेक्शन लॉ असं त्यांनी रिडिफाईन केला. दॅट इज द लॉ फॉर डिफेक्शन. सभापती रमेश तवडकराक जेन्ना पत्रकारांनी विचारले त्या वेळार सभापतीन दिल्ली ही जाप. ताज्या कोतान ही केस फास्ट ट्रॅकर्स हाताळ्या. ऐकात. ते एलिगेशन करता पळय ताणें फुडें वचूंक शकता न्ही ते. सर एज ऑफ नाव डिसमिस न्ही पिटिशन हॅज बीन डिसमिस. त्यांचे एक म्हणणें आसा की समज अशी दिवपाक 3 म्हयने आशिल्ले तेन्ना दिवपाचें म्हणून रावले कित्याक इतके वगत त्या हाजेर हांवें कितले रिंग घेतले सर की म्हजोच एक न्ही की तांचे सबमिशन हे ते सगळे गजाली आशिल्ली. सर एज अ स्पीकर तुमकां दिसता अश्यो केसी फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय पूण असल्यो केसी फास्ट हांवें जस्ट फास्ट ट्रॅक घेवपाचोच प्रयत्न केलो. म्हणजे अनेक गजाल तांचे एडवोकेट आनी बाकी सगळे आसा न्ही की हाजे डिटेल तुमी तांकां विचारल्यार तुमकां मेळटलें. हांवें फास्ट ट्रॅक करपाचो प्रयत्न केलो. गोवा 365 खातीर विन्सर रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीस आणि सानिका नागवेकर. गोंयांत कोयराचे दोंगर पळोवपाक मेळटात. अस्नोडा ते अडवलपाल वाठारांत तीच गत. ह्या कोयराक आतां 2 पंचायती लागतात, पूण दोनूय पंचायती दोळ्या आड मसण पाड करता काय कितें खबर ना. प्रश्न पडला तो कोयरा फुडें गोंयची सुंदरताय तिगून उरतली हय. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. गोवा सारखे मेजर प्रॉब्लम जो फेस करता तो गार्बेजीचो आसा. सगळे ऑल ओवर गोवा आमकां इंटरनल रोड्स, विलेज, पंचायत एरिया तशेंच म्युनिसिपालिटीन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. आतां आमी पळयता की हो रोड जो आसा तो अस्नोडा अडवलपाल हो रोड मदीं थंयसर एक 5 स्टार हॉटेलूय आसा जे महिंद्रा रिसॉर्ट आनी थंयूय आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. सगळे कडेन जे आसा टॅक्सी आसा उबे आसता. पूण हो जो वॉटर आहा तो क्लीन दवरपाक जाय, पूण तसो जायना. जे कोण डंप करता गार्बेज सगळेच कडेन लोक गार्बेज डंप करता. असे रिसॉर्ट आसा, ट्युरिस्टीक प्लेस आसा, थंयसर आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. तशेंच अडवलपालच्या रस्त्यार सगळेच कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. जे कोण उडयता खबर ना, जे लोकल लोक उडोवंक शकता, तशेंच जे लोक ह्या वाठारान ट्रॅव्हल करता ते बी उडोवपाक शकता. आतां कितकीशीं वर्सां जाली गव्हर्मेंट अपील करता लोकांक जे प्लेस साफ दवरूंक जाय म्हणून, पूण तशें जायना. सगळेच कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. तातूंत हायजिनीक प्रॉब्लमूय जावपाक शकता, हेल्थाचो प्रॉब्लम जावपाक शकता लोकांक. म्हणजे पंचायतीन ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. अडवलपाल तशेंच अस्नोडा पंचायती तेंच्यांनी बेगिनच्या बेगीन ही जी गार्बेज आसा ती क्लीन करपाक जाय. तेन्नाच हो जो वाठार आसा तो क्लीन रावता. कित्याक ह्याच वाटेन फुडें महाराष्ट्रान रस्तो वता आनी लोकूय त्या वाठारांसून मोपा सायडीक वतात आनी ते लोक जेन्ना गोंयान एंट्री करता तांकां जी लोकांची गोवाची जी इमेज आहा ती सारकी दिसना. कित्याक सगळेच कडेन गार्बेज दिश्टी पडल्या कारणान गोवा सुंदर ही तेंची इमेज ही ताका
इफेक्ट जाता. ताका लागून ह्या वाठार सारको साफ दवरपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पंचायतीची आसा, तशीच लोकांची बी आसा. राज्यात वचत थंय कोयराचो विशय सतावपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान कितलेशेच फावट कोयरा संबंधात विधानाय केली, पण उमत्या कळशार उदक म्हणजेच केल्ले यत्न फुकट. संबंधित विभाग आणि कोयर उडोवप्यांक केन्ना जाग येतली खबर ना. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया गेलांचो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेकारांक आणि फोंडेच्या पसरकारांक समस्यांनी रेवाडो घातला. फुटपाथांचेर बसपी बेकायदेशीर विक्रेते बाजारात वेवसाय करप्यांच्या पोटार आड येयल्ल्यान लोक बेजारल्यात. येरादारी करप्यांक ट्रॅफिकेक तोंड दिवचें पडटा. फोंड्या सध्या नगरपालिका आणि येरादारी पुलिसांची पुरायेन आडनदर जाल्ल्यान वातावरण तापला. सणा परबांक बाजारांनी कशा कशा गाडयो पार्क केल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेतेय आडमेळी हाडटात. फोंड्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पुरायेन फेल जाला अशें म्हणत थळाव्यांनी फोंडेच्या संबंधित विभागांक दोश दिला. कालच्या दिसा दिवाळी जाल्या आनी आयज लक्ष्मी पुजन हें सारकें गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत साजरे गेल्लें जाता. आनीक ह्या कारणान तुमकां बाजारांत दिसता लोक चडसो बाजारांत आसता जावं फुलां घेवपाक वो वेगळे जे दिवल्यो घेवपाक वेगळे वेगळे जे कितें आयच्या दिसाक लागता तें घेवपाक खूब गर्दी पडलेली आहा. एक 2 व्हिलर पासून तुका इजिली व्हरपाक मेळना इतली गर्दी. आतां ही गर्दी जावपा कारणान म्हणल्यार कितें आहा जे त्यो वस्तू घेवन बोल्ले जावं फुलाकार जावं कोण आनी वेगळे वेगळे कितें दिवल्यो वो आनी कितें तुमकां लागता ते सगळे घेवन रस्त्यार भरलेले आहाय. गिरायकाकूच जावपाक जाग ना, गाडयो फुडें फाटीं व्हरपाकूय जाग ना, सगळे जाम जाल्लेले आहा. परिस्थिती सारकी बिगडल्या हिंगा फोंड्यान सांगपाची. एक तरी तो ट्राफीक पुलीस म्हणटा केन्ना सारकें आसत नाय आनी तितल्यार एक कोण मावशी बाब अशें तेकोन जालें दोग जावन जालें. कोण मेवता थिंगा गाडी लायता वयता म्हणजे सांगपा म्हणल्यार ट्राफीक मॅनेजमेंट हिंगा फेलियर जालो आहा फोंड्या. टोटल फेलियर जाल्लेलें आहा. कित्याक तें हांव लोक कंप्लीट फेलियर जाल्लेलें आहा. लोकांक कितले त्रास जाले बाबा. आतां बस स्टँडार तूं वयर पावलो म्हणल्यार तुका कमीत ते 45 मिनिट्स लागता. शुभेच्छा दिता आनी आज लक्ष्मी पुजनाच्यो दिता. अशें कितें जालें की आमच्या फोंड्यां सगळे रस्त्यार तुमकां फुलवाले फ्रुटवाले दिश्टी पडटा. ते कोणाच्या आचरण म्हाका जाय आशिल्लें, कारण तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात आमी शांतीनगर रोडार आसा. रस्त्यार सामके सायडीन ते फुलां घेवन बसले आनी ताका रोडार लोकांक संवय कितें आसा गाडी लायली थंयच रावन ते घेता. ते देंवूनय घेवपाना गाडी सायडीन लावपाना. आतां कितें जाता कितें कंजेशन जाता. ट्रॅफिक डिपार्टमेंट जर पळयत फोंडेचे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फोंडेचे ट्रॅफिक सेल जे स्टाफ आसा कमडगांव पणजे वस्तू घालतात आनी फोंड्या खाली म्हणजे आमचे कितें घागरे खाली हांगा उदक हांगच्यान व्हरता सगळें. तर म्हाका एकूच जाय आशिल्लें ट्रॅफिक डिपार्टमेंट फॉर्म टू रेग्युलेट द फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक स्मूथ ट्रॅफिक पार्ट ऑफ एन RTO. पूण आतां जर पळयत जाल्यार चॅलेंज दिवपाकूच तांकां हाडल्या काय अशें दिसता म्हाका. सगळ्याक इशू द चॅलेंज स्पेशली हेल्मेटाक म्हण आनी कित्याक म्हण. पूण गरज कितें आसता जेन्ना फेस्टिवल आसता तेन्ना क्रावड आसता गर्दी आसता. फ्री फ्लो आमचो जो स्मूथ जावपाक जाय ट्रॅफिक तो जावपा खातीर ट्रॅफिकान खरें आज दवरपा जाय 2 दीस तरी. हांव काल सुद्दां पळयतालो हांव चॅलेंज दिवपाक पळोवतालें. तर हें ना जाता. म्हजी रिक्वेस्ट आसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट SP ट्रॅफिक ऑफ गोवा टू प्लीज एक आमकां हें दी एश्युरन्स दी की एटलिस्ट एट टायम ऑफ सणाच्या टायमार तरी हांगा फ्री स्मूथ जावनी. लोकांक तशें त्रास जाता हांगा फूल एकदां जर एक हेंचा ब्लॉक पडत जाल्यार एक वर्स ब्लॉक उरता आनी म्हाका स्पेशल तरी ट्रॅफिक डिपार्टमेंट फोन करून मागीर ट्रॅफिक आवचें पडटा. तेन्ना जावचें न्ही अशी म्हाजी इच्छा आसा. फुडल्या फावटी तरी आमकां फोंड्यान कॉर्नर टू कॉर्नर बॅनर लागले दिसचे पडटा. पूण हे बॅनरवाल्यांची कर्तव्य आसा की फोंड्यान आमकां सुख सोय दिवच्यो. तुमकां आमी निवडून पळय दिल्या ते कित्याक दिल्या तुमी आश्वासनां दिल्ली त्या खातीर तुमकां लोकांनी निवडून दिल्या. तेन्ना ती पाळात मातशी आनी सगळ्यांक बरी दिवाळी वचची इतली हांव मागणी करतां. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली आमी बाजारात बसतात. आदीच पावसान पिकावळीची नाशाडी केल्या आणि आता हे फुटपाथीर बसपी विक्रेते आमच्या वेवसायाचेर आड येयल्यात. नगरपालिकेक कांयच पडिल्लें नाशिल्ल्यान अधिकृत वेवसायी बेजारल्यात. आयकात तांचे उतफर्के.
वर्सा दिवाळीचो बाजार कसो आसा तुमचो आनी तुमी दिवाळी पयलीं एक मोर्चा व्हेल्लो म्युनिसिपालिटीचेर की तुमकां गिरायक कांय जावं हे बरें कसो जालें गिरायक आनी ते कशें हें कशें आमकां ह्या फावटी पावसाने वाट लायली मेन मार्केटान देंवता आसतना पयलीं उदक इतलें उदक जालें उदक सगळ्यान मार्केटा पयलीं उदक येता आनी मेन म्हणल्यार कितें ही जेन्ना ही फुटपाथ भायर बसता तेन्ना आमकां अजिबात म्हणटा गिरायक जायना मुद्दम तेवढ्यान व्हिडिओ तेवढ्यान गुन्ह्याक आमच्या वेपाराक कसो उरला कितें खात तुमकां गिरायक जावं तुमकां गिरायक गिरायक ना गिरायक आमकां कांयच जायना तसो आमचो हो कुस्को माल आयजूच सोंपो जाय फाल्यां वरां जाल्यार भायर पडटा कित्याक लागून प्रॉब्लेम कितें जाता फक्त प्रॉब्लेम म्हळ्यार फक्त रस्त्यार ही फुटपाथ बसयता आनी भायलो कर्नाटका लोक येवन एक दिसा येवन जोडून वयता आमी हांगा व्हरता 12 म्हयने आसता पूण आमकां हांगसर गिरायक नासता ते म्युनिसिपालिटी आमगेर चिंतिना गिरायक जालें जाता गिरायक जाता गिरायक आपण 200 रुपये किलो आसा आणि 150चे आसा मोसंबी 100 आसा किलो संत्री 100 रुपये किलो आसा आणि असा आर्यन डाळिंब 150चे आसा 150 रुपये 150 रुपये किलो चिकू 100 रुपये किलो केळी 80 रुपये किलो डझन 50 आसा द्राक्ष अशा 120 रुपये किलो आसा रेट कमी आसा कमी आसा सगळा रेट कमी आसा दिवाळी म्हणून चड वाडटा तशी काय वाडटा तशें काय ना कमी जाता रे ते हे अवसर दिले आम्ही सगळे कमी केले आता पेर 200 रुपये किलो रेडाचे पेर रिजनेबल रेट हा म्हणतात कशी गर्दी कशी आहा? गर्दी कशी आहा? माझे नाव फयाज खान फयाज खान गर्दी खूप आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. मडगांव पालिकेन पयलेच खेपे पालिका मार्केट सोपो कलेक्शनाचे ऑनलायन टेंडर करपाचो प्रोसेस केला. आयजवेर सोपो कलेक्शनाक लागून कसलो ना कसलो वाद जायत येयला. ऑनलायन पयलेच खेपे असले तरी सगळो प्रोसिजर व्यवस्थित फॉलो करतले सीओन सांगला. मडगांव पालिकेन पयलेच खेपे पालिका मार्केट सोपो कलेक्शनाचे ऑनलायन टेंडर काडपाचो प्रोसेस सुरू केला. अभ्यास करून टेंडर काडटले, कोणाचेरच अन्याय जावपाक दिवचे नात, सीओन सांगला. 2 बिडरांनी टेंडरां घातल्यात. बिडरांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. Opening of the financial tender. See, when I joined 23rd of September, certain things somgana. So I have to ask people for advice. That's all. I'm studying the file. I'm studying the file. But simple fact, I do not want to do injustice to anybody. Okay? I think I told also Milagres, I told everybody that give me some more time. I will study the file. Who was the details there? When the tender was floated? Sorry? When the tender was floated? I don't know all the details now. But I called the file and I'm going to study it. फर्स्ट टाइम आम्ही टेंडर घायलो ऑनलायन टेंडर. पयलीं जातालें टेंडर बिडिंगाचो टेंडर, ओके, कितले पावणी भाशेन. आतां टेंडर जाता तो ऑनलायन टेंडर. सो ऑनलायन टेंडर तुका प्रोसेस असो आसा, तुका सगळे डॉक्युमेंट्स आसपा जाय जाल्यारूच तुवें हो ऑनलायन टेंडर घालपाचो. सो आमी घायल्लो टेंडर. आतां हांव एकलो आहा आनी आनी एकलो आहा, 2 जाणां. आतां ताका लागून आमी येयल्ले टेंडराक तेणी ओपन केलो. टेंडर ओपन करून तेणी सगळे पेपर काडले. आतां तेणी सांगलां आमकां तेजी रेट पळय ती आमी घायल्यात. 2 जाणां आहा बिडर. सो ती रेट तेणी सांगलां आमकां आमी चॅक करतले आनी कोणाची हाय रेट आहा ताका दितले म्हणून. सो आतां आमकां सीओक हांव गेल्लो, कालूय मेळून गेल्लो, तो बिजी आहा आनी आयजूय बीन गेल्लो. तेणें म्हाका आयज इकरांक आपयल्लो. सो हांव येयल्लो ताका मेळून. सो सीओन म्हाका सांगलां आपूण आजून इस्टाडी करूंक ना, आपूण इस्टाडी करता आनी कितें लिगली आहा सारकें कोणाचें डॉक्युमेंट आहा ताका दितलो म्हणून आपूण. आनी आपूण आयज जी रेट आहा ती ओपन करून चॅक करतलो आनी कोणाचे जर सारके डॉक्युमेंट आहा सगळे ताका आपूण ऑर्डर दितलो. कसलो टेंडर तो? हो आमचो म्युनिसिपालिटीचो, मारगांव म्युनिसिपालिटीचो सोपो कलेक्शनाचो टेंडर. केन्ना पर्यंत हें करतले म्हटलं? सो तेणें आमकां सांगलां आयज नाजाल्यार फाल्यां कितें आहा आतां आमची हिंदू भावांची आमची दिवाळी आहा. सो दिवाळीक लागूनूय बीन मातशे सगळे स्टाफ ते मातशे बिजी आहा. हांवूय मातशें अंडरस्टँडींग जाता कित्याक आमच्या हिंदू भावांची सगळ्यांची बरी भाशेन दिवाळी जावपाक जाय.
सो ताका लागून हांव रावना आनी हांव मागता आनी म्हाका एक फेथ आहा आमच्या सीओचेर आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीचेर जे ऑफिसर आहा तेंचेर जे सारके लिगली कोणाचे डॉक्युमेंट आहा तांकां ते दितले म्हणून. ओके. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत हवामानात म्हत्वाचो बदल जाला. मध्यम ते उटंगाराचो पावस आनी पुराय वाठारांत संभाव्य परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन शेनवारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्याची शक्यता आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत खुबशा वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान फोंड्यां सगळ्यांत चड 87.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जाला. कांय वाठारांनी वराक 40 किलोमीटर वेगान वादळी वारो घोळटलो. वाहन चालकांनी सादूर रावचे. उदक भरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सकयल्या वाठारांनी वचपाचें टाळचें. हवामान विभागान आवाहन केलां. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांत कांय सुवातांनी सांजवेळा धुक्या सयत कमी चड पावस आनी कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्याची शक्यताय. फांतोडेर आनी सांजवेळार धुके. शेनवारचे तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.